करपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दोशींचेर कारवाय जातलीच, कला अकादमीच्या विशयान मुख्यमंत्र्याचें स्पश्टीकरण. दर हाती भायर गेल्ल्यान सरकारान दर एका गोंयकाराक दिवचे 2 किल टमाट. आमदार विजय सरदेसायाची विधानसभेंत मागणी. येणावळ वाडोवपा खातीर पर्यटकांची जावची न्हू छळणूक म्हणटा कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो. जाल्यारूच आंदोलन घेतले फाटी. बालरथ कामगार मागण्याचेर ठाम. बुधवारा जावये निर्णय. मुख्यमंत्र्यान मांडिल्ले बजेट फ्रॉड म्हणटा फातोळेचो आमदार विजय सरदेसाय. फार्मागुडये जीसी कॅम्पसान उच्च दाबाची वायर पडून 4 गोरवांक मरण. लुकसाण भरपायेची गोरूकारांची मागणी. आता खबरो विस्तारांत. कला अकादमीचो स्लॅब कोसळच कसो असो प्रश्न करीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराक अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा दारेर धरले. ह्या बांदकामान घोळ आसा. बांदकाम उण्या दर्जाचें केलां असो आरोप करीत सभाघर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा तापले. स्पीकर सर एक अजमेंट मोशन आहे म्हणून करप्शन स्पीकर सर काल स्पीकर सर जे कला अकॅडमी जे घडला तेजेर आमकां एक अजमेंट मोशन तेजे तुगे रुलिंग जाय. स्पीकर सर व्हॉट इज योर रुलिंग ऑन दॅट. सर आमकां 40% सरकार जाल्लो आहा दिवपाचे ना दिवपाचे तो मदत मोशनाचे तुगेले रुलिंग कितें होल्डिंग. कला अकादमीच्या स्लॅब कोसळपाच्या प्रकरणावेल्यान पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसा विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सरकाराक उजरायले. कला अकादमीच्या बांदकामात घोळ आसा, थंय उण्या दर्जाचें काम केलां असो आरोप करीत हे विशीं सरकारान प्रश्नोत्तर तासाच्या पयलींच सभाघरांत स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी विरोधकांनी ह्या वेळार लावन धरली. हे सगळ्या बोवाळावेल्यान सभापती रमेश तवडकर हांणी प्रश्नोत्तर वर सुरू करपाक परवानगी दिली खरी, मात उपरांत विरोधकांनी विशय लावन धरीत बोवाळ घाल्या उपरांत सभाघर पहिल्या 20 मिनटां उपरांतूच अर्द्या वरा खातीर स्थगीत केले. हाचे खातीर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिसाचो प्रश्नोत्तराचो महत्वाचो वेळ सभाघराच्या कामकाजा विणा गेलो. क्वेश्चन अवर जो आसा क्वेश्चन अवर जावूं दियात. मुख्यमंत्र्यान सांगला की आफ्टर क्वेश्चन अवर जे आसा आमी स्टेटमेंट करता अशें सांगले आसा. स्टेटमेंट नाका स्पीकर सर हे जे डिस्कशन जावपाक जाय. स्टेटमेंट कितें जाय. अरे वी वॉन्ट अ डिस्कशन. स्टेटमेंट आपण करतात ताजे योग्य प्रकारचे जाप दिवपाक जाय ताणें सांगिल्लें आसा. त्यामुळे स्पीकर सर आय वॉक्स स्पीकर सर ही किसली सर आफ्टर क्वेश्चन आर कामकाज अर्ध्या वरान आमी स्थगित करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या प्रकरणात जो कोण दोशी आसतलो ताचेर कारवाय जातलीच म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेंत उतर दिला. कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे स्लॅब कोसळपाचे घडणुकेचेर PWD कडल्यान अहवाल मागयलाच. ते भायर कंत्राटदाराकूय पत्र धाडला म्हणपाची माहिती मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत दिली. This pertains to the collapse of the structure of open air auditorium in Kala Academy 17/7/23. In this context, the Principal Chief Engineer PWD is hereby directed as follows
to investigate and submit preliminary report regarding the collapse. Second, to seek the explanation from the contractor who is currently executing the refurbishment renovation work at Kala Akademi. Third, to appoint an independent agency which IIT Roorkee or any other IIT, NIT ascertain to the cause of these incidents. This shall be taken as a top priority and submit the compliances. Speaker sir, second, आमी concern the contractor जो आसा MS Tectoton Builders Private Limited. Okay, haka the collapse of the slab of open air auditorium in the Kala Akademi Panji. Haka already letter केला. ते हावजा मुखार दवरता. त्याच बरोबर to the professor and head of the Department of the Civil Engineer of IIT Roorkee, Uttarakhand, Haridwar, हाकाय बी लेटर केला ऑलरेडी ते दवरता. PCEचो रिपोर्ट एक आमकां 2 दिसाच्या भितर मेळटलो. कॉन्ट्रॅक्टरांचो रिपोर्ट जो आसा तोय तेंचे जाता तितके बेगीन रूरकी IIT कडल्यान आमी रिपोर्ट जो आसा जाता तितके बेगीन घेता. स्पीकर सर हांव एक गजाल मुद्दामून मेन्शन करता. हितूर जर कोण फॉल्टी आसत जाल्यार तो कोणूच सुटचो ना, हे पयल्यान पयलीं सांगता. दुसरी गजाल, हे कोणूच सुटचो ना. स्पीकर सर हेजे थॉरो इन्वेस्टिगेशन केलें वयतलें आनी तेकाच लागून आमी थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन केलां. कारण तिसरी जे रुरकी जाका घातला आमी IIT रुरकी हेका जो घातला तो तेकाच लागून घातलेलो आसा. त्या ती थॉरो इन्वेस्टिगेशन केलें वयतलें. हांव फक्त इतकेंच, हांव काल सायटीचेर गेल्लो, हांव PWD मिनिस्टर PCE पर्सनली हांवें पळयलां. तेजे ओल्ड फोटोग्राफ्स आनी जुने फोटोग्राफ्स हाजेर पळोवन थॉरोली CS आमी सगळे टिमीन बसून डिस्कशनूय केलें. स्पीकर सर हे 43 year old स्ट्रक्चर आशिल्लें. टोटली तेका खंयसरूच कॅन्टिलिवर नाशिल्लो. एक सर्कल आनी सॉरी सपोर्ट, एकूच मिनीट. सो तेका ना वकलं नावें लायलां आतां. हांवें त्याच खातीर सांगलें, हांवें सॉरी म्हटलें न्ही, शब्द फाटी घेतलो हांवें परत. काल मिनिस्टरान दाखयलो कॅन्टिलिवर दाखयल्लो व्हिडिओ. मिनिस्टरांनी वचून येयला, सॉरी कॅन्टिलिवर. तेका सगळो सपोर्ट जो जाय आशिल्लो तो नाशिल्लो आनी 43 years old स्ट्रक्चर आसल्या कारणान तेका कंप्लिटली जे आसलें तें कलमेल्लें, कोरोज जाल्लें थंयसर आसल्या कारणान. आनी हें स्ट्रक्चर जें आसा हें मदल्यान कॉलॅप्स जालें आनी दोशी वटेंतल्यान अशें भितर आयलां. ओके, थँक गॉड आमी म्हणटा की कांय कसलीच जिवीत हानी थंयसर जावंक ना. आनी काम चालू आसतना म्हणजे आमी हँड ओवर करच्या पयलींच हो इन्सिडंट जालो. सो दॅट आमकां तेजेर जी प्रिकॉशन्स इन फ्युचर जे परत एकदा तरी कन्स्ट्रक्ट करपाक जाय ते करपाक मेळटलें. सगळो प्रोसिजर कंप्लीट करून पयल्यान पयलीं तें स्ट्रक्चर तशेंच दवरलां. सगळे तिनूय जेन्ना टिमी येवन ते कंप्लिटली इन्वेस्टिगेशन करतले, आपले पेपर्स आपले जे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमीट करतले. इवन दो PWD आमच्या मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की ताजेर आमी व्हायट पेपर काडटा म्हटलं. आमी तेजेर डिटेलान रिपोर्ट जो आसा हो रिपोर्ट आमी हावजा मुखारूय दवरता, जाता तितके बेगीन दवरता. ज्या अर्थी आमी स्पीकर स्पीकर सर आमकां खंयसरूच आमी कन्सर्न आसा कला अकादमीच्या बाबतीत. प्रत्येक गोंयकार हो कला अकादमीन केन्ना ना केन्ना तरी येवन गेल्लो आसा. प्रत्येकाक कला अकादमीच्या बद्दल आस्था आसा, कलाकारांक आसा, गोंयकारांक आसा. त्या खातीर जे रिनोवेशन केल्लें स्ट्रक्चर हें कंप्लिटली वेगळें आसा. रिनोवेशन केल्ली कला अकादमी तेज्या भोंवतीचो कॅम्पस हो कंप्लिटली डिफरंट आसा. आनी हें स्ट्रक्चर हें ओपन ऑडिटोरियमाचो स्ट्रक्चर सांगला तसो मदल्यान कॉलॅप्स जाला. त्या खातीर आमकां हो रिपोर्ट सबमीट करपाक थोडोसो वेळ दिवचो. आमी सबमीट करता आनी सांगला तसो हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना हें हांव परत एकदां सांगता. आनी हे पेपर हांव टमाटा म्हारग जाल्यार ती सर्वसामान्यांक परवडना. ताका लागून सरकारानूच आतां प्रत्येक गोंयकारांक 2 किलो टमाट फुकट दिवचे अशी मागणी विजय सरदेसाय हांणी 0 वराक सभाघरांत केल्या. टमाटा 140 रुपयाक तेकली, फुडाराक ती 300 मेरेन पावूंक शकता अशें विजयाचें म्हणणें. ह्या वेळार शेतकी मंत्री रवी नायकान गोंय फलोत्पादन महामंडळाचे टमाट 103 रुपयाक किल मेळटा अशी जाप दिवन टमाट म्हारगाय चर्चेक मंत्री रवी नायकान पूर्ण विराम लायलो. With regard to rising prices of tomato, chili and other vegetables, especially in the month of Sawan. Speaker sir, बाब रवी नायकाचे अटेन्शना खातीर हो प्रश्न आहा. टोमॅटो म्हणटा तो टोमाटोचो प्रायस जाला 140 रुपया किलो गोंयांत. मिरसांग आहा ती 60 रुपया किलो जाल्या. एक्सपर्ट्स अशें म्हणटात की टोमाट म्हणटा ते 300 रुपया किलो जावपाचें आहा. अशें आहा की सेंट्रल गव्हर्नमेंट टोमॅटोज घेतले आनी दिल्ली असल्या सिटींक सप्लाय करपाचें सेंट्रल गव्हर्नमेंट चिंतता. टोमॅटोज इम्पॅक्ट कित्याक जाल्या
कित्याक एक हीट वेव जाली, अनसिजनल रेन्स जाले राजस्थानात, आनी मागीर हेवी रेन्स इन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हे विच आर द टॉप प्रोड्युसर्स ऑफ टोमॅटो इन द कंट्री. स्पीकर सर, अशें आहा की हे प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स, एकूच मिनिट, एल निनो इफेक्ट म्हणून जाता. एल निनो इफेक्ट म्हणटा तो हे वर्सा गोंयांत जावंक शकता, कित्याक हांगा सायक्लोन येता म्हणून तो चुकलो. ताजे खातीर रिझर्व्ह बँकेन अशें म्हणलां की फूड इन्फ्लेशन विल बी अ मेजर चॅलेंज. अशा हातून डिपार्टमेंट ऑफ कंझ्युमर अफेअर्स म्हणटानी नाफेड आनी NICCF हांकां सांगलां की टोमॅटो सगळे मंडींतल्यान घेवचे आनी ते सायमल्टेनियस डिस्ट्रिब्युशन करचे म्हणून. हाजें जर जालें, आतां प्रायसीस वाडत वचपाचे आहा. सरकारान अशें करूंक जाय की एटलिस्ट 2 किलो टोमॅटो पर एक गोंयकार हे सप्लाय करतलो म्हणून म्हाका बाब रवी नायका कडच्यान एश्युरन्स जाय. स्पीकर सर, तो हे तरी घेतात तुमी काय फक्त हातूनय आहा कितें? आमचे कडेन हॉर्टिकल्चर हे आसा डिपार्टमेंट आसा. हॉर्टिकल्चर आमी जे हॉर्टिकल्चर आमचे हे आसा कॉर्पोरेशन, हेच्या मार्फत आमी भायल्यान भाजी आनी टमाट सगळे हाडून लोकांक दिता. हांगा लोकांचे कांयच प्रॉब्लेम ना. हे प्रॉब्लेम कसले आहा खबर ना. अरे आसा सिल्वा क्रोस सिल्वा म्हणल्यार ती खबर ना तुका? रेट म्हणजे तुम्ही आमदार बी आसा. Fear and anxiety. माझो घे मारचो. करा खंय. ए, टमाट घेवन दिवली Fear लोकांक. and anxiety in the minds of येणावळ वाडोवपा खातीर अर्थसंकल्पान गृह खात्याचेर घाल्ले वजे सामके चुकीचे म्हणीत आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयल्यात. येणावळ वाडोवपा खातीर पर्यटकांक त्रास दिवप बंद करपाक जाय, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. अर्थसंकल्पा वेल्या उलोवपा वेळार ताणें ही मागणी केली. अर्थसंकल्पान गृह खात्या कडल्यान जी अपेक्षा दवरल्या ती सामकी चुकीची तेन्ना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हाचेर परतून विचार करचो अशेंय मायकल लोबो सांगता. स्पीकर सर, होम डिपार्टमेंटान बजेट एलोकेशन भरपूर केल्लें आहा, पूण जे होम डिपार्टमेंटानसून रेव्हेन्यू जो हाडपाक लायला ते म्हाका दिसता खंय तरी इनजस्टीस जाता. जे वायट युनिफॉर्म आमचे ट्रॅफिक सेल जे स्टॉप करीत आहा सगल्यांक, कोणाक हेल्मेट आहा तेंकांय स्टॉप करता आनी तेंकां सांगता हो डॉक्युमेंट दी, तो डॉक्युमेंट दी, तो डॉक्युमेंट मागपाची गरज ना. आयज तुका डॉक्युमेंट सगळे कळटा. तुजे एक ऑन युअर सेल फोन यू जस्ट लॉग इन and you will get it. So, but there are tourists who are suffering in this. आमचे local, आमचे Indian tourists who are coming in the state of Goa for the purpose of tourism, they are coming here for 3 nights, 4 nights. 4 दिसांक रावपी लोक आहात ते आमकां कंप्लेन दिता. कितें कंप्लेन दिता? आमदाराक कंप्लेन दिता, पंचायतीन कंप्लेन दिता, म्हणजे जे कोणाक इसादता ते किसको कंप्लेन देना की that we are being stopped at 10 places. We went from Anjuna to South Goa on a motorcycle or in a car. We were stopped at 10 places and we were harassed at 10 places. Goa police does good job, but या हितून तेंचे नाव पिड्यार जाता. जेन्ना ते म्हणटा आमकां 10 स्वतेचेर आडयता आनी 10 स्वतेचेर हॅरेस करता. It should not be the case of revenue generation for the state. Tourists cannot be by imposing fine on a tourist, that cannot be revenue generation. You are sending a wrong signal. बालरथ चालकांक कमीत कमी 20,000 आनी एटेंडंटांक 14,000 रुपया पगार दिवपाचे सरकारान मान्य केले जाल्यारूच संप फाटी घेतले अशें बालरथ कर्मचारी संघटनेच्या वांगड्यांनी म्हणलां. हे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन बुधवारा उलोवप करतले आनी ते उपरांतूच संप फाटी घेवचो काय ना ते विशीं निर्णय घेतले अशी माहिती संघटनेचो मुखेली स्वाती केरकार हिणें दिल्या. पणजे आझाद मैदानाचेर संपार गेल्ल्या बालरथ कर्मचाऱ्यांची शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हाणें भेट घेवन संप फाटी घेवपाची मागणी केली, मात कर्मचाऱ्यांनी तांची ही मागणी न्हयकारल्या. म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मुद्दम हांगा जे आमचे बालरथाचे ड्रायव्हर आनी हेल्पर बसल्या ताचे बरोबर मॅडम स्वाती केरकरूय आसा तांकां वचून सांग म्हणून सांगिल्लें की आपूण तांचे कडेन उलोवणी करपाक तयार आसा. कित्याक आज कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें तातूंत ऑनरेबल MLAs उलयल्या आनी म्हाका थोड्यो गोश्टी खरेंच खबर नाशिल्ल्यो. परत सांगता हांव की बायलो क्लिनर म्हणून काम करता, इतलें म्हाका सांगलें की 2 बायलो ड्रायव्हर म्हणून काम करता, तें म्हाका खबर नाशिल्लें. सो तांचे कितें कितें ग्रिवन्सीस आसा ते ताणें म्हज्या मुखार मांडल्यो. तातूंत एक हें आसा की थोडे मॅनेजमेंट तांकां तांची एडवांटेज घेता
नाका आशिल्ली कामां लायता. सो हो एक्चुली जॉब वॉज सपोज टू बी पार्ट टायम. भुरग्यांक सकाळी हाडले आनी सांजचे परत व्हरून पावले. मदीं ते ड्रायव्हर आनी हेल्पर कितें बाकीचे आपले गोश्टी करपाक फ्री आसतले अशें आमी धरताले आनी तो विचार करून आमी हे रेम्युनरेशन तांकां पे करताले. पूण हांगा अशें दिसून येता की थोड्या स्कुलांनी ड्रायव्हरांक आनी क्लिनरांक खूब हॅरासमेंट चलयला. तांकां बाकीचीं कामां ते लायता. सो हाजेर आमी विचार करतले आनी थोड्यांनी पेमेंट पासून टायमार करूं ना. सो हे सगळे आतां ते मॅनेजमेंटाचे एम्प्लॉईज तांची थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तांकां टायमार पे करपाचें. हे जो CM सरान जे इन्स्ट्रक्शन दिला त्या प्रमाणे आज आमची पहिली मिटींग जाल्ली सरा कडेन. पूण हांवें कितें म्हटलें सराक की आमचो वेजीचो जो हे आसा तेणी 12,000 आनी 6,000 दिला तो आमकां मान्य ना. आमकां तो कसोच परवडपाचो ना. ताका लागून तुमी जें कितें म्हटलां तें हांव वचून जनरल बॉडीक आमच्या सांगता आनी मागीर तुमकां कळयता. सो त्या प्रमाणे जनरल बॉडी आमी तो मान्य करूंकूच ना आनी त्या प्रमाणे आमी CM सराक कळयलें की आमकां तें मान्य ना. सो सरान सांगलां आतां कितें फाल्यां परत आमी हेजेर सारकें आतां सद्या प्रायोरिटीन म्हणजे कशें आसा स्टेप बाय स्टेप आमी हो इश्यू रिजॉल्व करुया म्हणून सांगला. आनी आतां प्रायोरिटीन आतां जे कोणाची पेंडींग सॅलरी आसा जे आमचे भुरग्यांक काडून उडयल्ले आसा तांकां सगळ्यांक परत रिस्टेट करपाचें आनी सॅलरी सगळ्यांची पेंडींग उरल्या ती परत घालपाचो तो इश्यू आपूण रिजॉल्व करता. फायनली इन्शुरन्स आसा तो भुरग्यांक मेळटलो आनी बाकीचे जे प्रश्न आसा मेजर सॅलरीचोच इश्यू आसा तो फाल्यां परत बसून हेजेर आमी आनी हेजेर कशें हायक करूंक मेळटा कायदेशीर हेका कशें आमी करूंक शकता तेजेर आमी फाल्यां CMन सांगलां फाल्यां आमी उलोवया आनी अक्रॉस द टेबल आमी हो रिजॉल्व करुया इश्यू आनी तुमी आज हो कॉल ऑफ करा म्हणून सांगला. कॉल ऑफ करता तुमी स्ट्रायक? बालरथ कर्मचाऱ्यांचो पगार ऑक्टोबर म्हयन्या मेरेन वाडयतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां. सध्या बालरथ चालकांक 12,000 जाल्यार एटेंडंटांक 6,000 रुपया पगार मेळटा तो खूब उणो आसा. तो वाडोवचो अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या. Honorarium to be paid to the driver. Speaker sir, it is a 12,000 per month केला. Honorarium paid to attendant 6,000 per month केला. For repair and maintenance of the Balrath buses 50,000 per academic आमी year दिता. For yearly insurance of the Balrath आमी 50,000 rupees per academic दिता. डिझल आनी जो सेलिंग हेची 300 लिटर पर्यंत वाडयल्या. स्पीकर सर हाका आमी पयलीं 3,64,000 दिताले. आतां आमी 4,16,000 पर्यंत हेजी अमावंट वाडयल्या. हितून करून आमी 2-3 गजाली ज्यो केल्या भितर स्पीकर सर, एक म्हणजे कंपल्सरी तांच्यानी तेंचो अकावंट ओपन करपाक जाय आनी तांकां DBT पद्दतीन तांकां सॅलरी दिवपाक जाय. एवरी इयर तांकां 3% इन्क्रिमेंट फॉर द ड्रायव्हर अँड कंडक्टर हो आमी कंपल्सरी केला. ताजेर सर्क्युलर काडला. तो सर्क्युलर ऑलरेडी हांव ऑन द टेबल ऑफ द हावस दवरता. तांचे युनियन स्पीकर सर म्हाका येवन मेळोन गेले. तांच्या युनियनाक सगळें एक्सप्लेन केलां A to Z. हाज्या पयलीं केन्नाच तेंचो अकावंट तांकां कितें करताले एवरी सिजनाक ह्या ड्रायव्हराक घेतलो काय फुडल्या वर्सा ड्रायव्हराक बदलतले तें करपाक मेळचें ना. एकदां जेन्ना ड्रायव्हर घेतलो ताकाच कंटिन्यू दवरचो पडटलो. त्या खातीर तेंचो अकावंट ओपन करप, तेंचो इन्शुरन्स करप, कारण आमी 50,000 रुपया बसीच्या इन्शुरन्साक दिता. इट इज अ बीग अमावंट. तेंच्यांनी ड्रायव्हराचो एक विशय 2 म्हयने तांकां तो पगार मेळना. तांकां रेग्युलर तांकां फक्त पयलीं 10 म्हयन्याचो पेमेंट मेळटालो. आतां आमी 11 म्हयन्याचो केला ह्या सर्क्युलरान. बट ऑक्टोबर लेट मी कंप्लीट. स्पीकर सर हांवें तांकां परत एकदां ऑक्टोबरान आफयल्या आनी ऑक्टोबरान आफयल्या उपरांत तेंचो 12 म्हयन्याचो पेमेंट करता आनी तेंच्या हितून स्लायटली रायज करता हें तांकां प्रॉमीस केलां. हांवें तेंचे स्वाती केरकर तेचे युनियन लिडर म्हाजे कडेन येवन डिस्कशन करून गेला. ताज्या खातीर तितूरूय बी इन्क्रीज करता हें सांगलां. स्पीकर सर हो जो हे एक्चुअली एम्प्लॉई ऑफ द एडेड स्कूल तांकां आमी एम्प्लॉई म्हटलेले आसा. बट एडेड स्कुलाच्या वतीन आतां तांकां कंपल्सरी DBT म्हणजे डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर तांकां जावपाक जाय तें सांगलां. इन्शुरन्स कंपल्सरी त्याच ड्रायव्हराक तेंच्यांनी कंटिन्युअसली घेवपाक जाय आनी एवरी इयर जो आमी इन्क्रिमेंट दिता तो तांकां पास ऑन करपाक जाय. इतकें सगळें ह्या सर्क्युलरान आसा. हांव सगळ्या जाणांक सर्क्युलेट करता. म्हाका तेंच्यांनी एग्री केला की तेंच्यांनी स्ट्रायक विड्रॉल करता म्हणून. मुद्दामून सांगता तेंचे युनियन लिडर आयिल्ले त्यांनी म्हाका फक्त वयल्यान हावजान हे आयल्या उपरांत मेन्शन कर म्हणून सांगलां. हांव ताका तेंय सांगता. त्यांनी म्हाका मेन्शन कर म्हणून सांगलां आनी स्पेसिफिकली हांव मेन्शन करता. आमी ताका 3% इन्क्रिमेंट दिला आनी 11 म्हयन्याची सॅलरी ह्या सर्क्युलरान म्हटल्या
आणि त्यांनी मेन्शन कर कितें म्हणून सांगला की ऑक्टोबर म्हयन्यान जी सॅलरी 12,000 आणि 6,000 म्हटल्या ती आमी रिवायज करतले. हांव मेन्शन करता आमी रिवायज करतले म्हणून. आणि ते हांवें पहिले उलोवपाक दी बरें, पहिले कंप्लीट करपाक दी न्ही. स्पीकर सर, हांव मेन्शन करता आमी ती रिवायज करतले आणि मीनवायल आमी ताका 11 म्हयन्याची म्हटल्या पयलीं ती 12 म्हयन्याचेरूय दितले. हे ताका दोनूय हांवें मेन्शन करता म्हणून सांगलां. त्यांनी मेन्शन केल्या उपरांत आपूण विथड्रॉ करता म्हणून सांगलां. खणी सुरू जावच्यो ना देखून रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट हे खरेपणी रेव्हेन्यू डेफिसीट बजेट आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केलो. पूर्व मुख्यमंत्र्यान 170 घोशणा केल्ल्यो, तातूंतल्यो हाताच्या बोटार मेजपा इतल्यो घोशणा पुराय केल्ल्याचे विजय म्हणटा. देखून हो सरकार काटार पास जाल्ल्याचो थोमणोय विजयान मारलो. तशेंच इव्हेंट मॅनेजमेंटा वयल्यान विजयान सरकाराचेर फोग लेगीत काडलो. आता बजेटाचेर येवया 23-24. Out of total budgeted non-tax revenue receipt of 6,026 crores, more than 1,000 crores is from mining. Speaker sir, mining area कोण आमदार आहात पण आत्ता दाजीन म्हणले मायनिंग सुरुवात जाले. खंय सुरुवात जाला? ताणे फक्त हे केला, स्टार्ट केला आपले मीटर, ऑप्शन केला, ताजे फुडें कांय जावंक ना. सगळे जाणा की आमची मायनिंग हे फायनान्शियल इयरान सुरुवात जावंक शकना. हाजो अर्थ कितें की 17% ऑफ द एस्टिमेटेड नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू इनफ्लो इज अ नॉन स्टार्टर. नासतलेच, हे पयशे येवचेच ना. This one change will make this revenue surplus budget into a revenue deficit budget to tune of more than 300 crores. So हे budget म्हणटा तें तुजें fraud. कित्याक मायनिंग सुरवातूच जावचें ना, सो तो रेव्हेन्यू येवचोच ना. सो हे जेन्ना पयलें तुजें रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आशिल्लें तें रेव्हेन्यू डेफिसीट जाता तेन्ना आनी फुडले हे बजेटाच्या नंबरांचेर उलोवपाचें आहा. स्पीकर सर, पूण उलोवया. फर्मागुडयेर चरपाक गेल्ले कडेन 33 kV विजेचो धक्को बसून 4 गोरवांक मरण आयले. ह्या घडणुकेक लागून गोरवांचो धनी नितीन प्रभुगांवकर हाणें खंत उक्तायत ह्या लुकसाणीची भरपाय दिवपाची मागणी सरकारा कडेन केल्या. तशेंच ज्या वाठारांत ही गोरवां चरपाक गेल्ली तो जागो गोंय अभियांत्रिकी विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीरूय धोकादायक आसा अशें गोरवांच्या धनयान सांगीत हाचेर बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी केल्या. ह्या घडणुके उपरांत घडणूक थळाची रितसर पळोवणी करून वीज पुरवणीच्या दुरुस्तीचे काम हातान घेतिल्ल्याची माहिती कनिश्ठ अभियंतो दिनेश गावडेन दिली. हांव नितीन प्रभुगांवकर. म्हाजे गोरवां हांव सकाळची चरपाक सोडटा. चरपाक सोडले तेन्ना ते त्यांचे मेन 33 kV लायनीची मेन वायर, वयली वायर एंगलाचेर तुटून पडले आनी सकयल चरता आसतना 4 जाणां पाडकां म्हाजी मेली. एक बरें जालें की मनीस कोण तेंपान पावलो ना त्या टायमार, नाल्यार मोठे हानी जातले आसले हानिकारक. आनी सरकारान हेजेर कितें तरी विचार करून ही लायन एक जर जमनीच्यान काडची ना जाल्यार मिरगा पयलीं पावसा पयलीं तेजेर सगळें प्रोविजन करून काम बीम करून ते कितें घातक आसा तें निवळ करून करपाचें. सो सरकारान तुका कितें आतां हेजें दिता म्हणून सांगलां जंय तुका लॉस जाला? हांवें काय विचारूंक ना सरकाराक. सो हे दूद पाडका ते पाडका पाडका काम कितल्यांक इन्सिडंट हो केन्ना? आतां जवळ 11:30 आयज 11:30. हां, म्हळ्यार ही आतां GEC कॅम्पस न्ही हो? सो हांगा भुरगीं भोंवता भोंवता, भुरगे खेळपाक येता. हे मोठे घातकूच आसा. मेन हाय टेन्शन वायर हे जाली 33,000 किलोवॅट. ओके. सो आतां हांगासर येवन गेले संबंदीत अधिकारी बीन? सगळे गेले, पुलीस आयले, मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आयले, डॉक्टर आयले. पण हांगा आतां तांकां बेहोरशी अशी उडयल्या पळय तांकां आतां कितें करतले? पुरपाचें आसा, JCB येवपाचें आसा. JCB येवन पुरपाचें गेलां. कला अकादमी 50 कोटी वयर पयशे मोडून काम करतात तेन्ना ते काम योग्य पद्दतीन आसा वा ना ते पळोवप आसता. आनी ज्या वेळार हे काम हातान घेतिल्ले त्या वेळार कोण भौशीक बांदकाम मंत्री आशिल्लो आनी कोण हेर मंत्री आशिल्ले हाचेर सगळी वासपूस जातली अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केलां. तेन्ना आमी 50 कोटी वयर पयशे मोडटा तेन्ना तें काम योग्य आसा काय कितें? आनी ज्या वेळार हें काम घेतलें तेन्ना कोण PWD मिनिस्टर आशिल्ले, कोण बाकीचे मिनिस्टर आशिल्ले, तेजी सगळी शहानिशा येता काळांत जातली. आनी एकूच सांगता, वेळ काळ हो ठरिल्लो आसता आनी वेळ काळ जेन्ना ठरलेलो आसता तेन्ना प्रत्येक गोश्ट त्या वेळार ती जाता. आनी तशीच ही परिस्थिती आसा. सरकाराचे हातूंत कालचो दीस हो अमावास्येचो दीस आसा
आणि अमावास्येक आमी म्हणटा घटार अदीक म्हयन्यांतली घटार अमावास्या अशा गोष्टी अशे हातूंत घडटा आनी त्या खातीर ताजेर हांव चड उलयना. ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी ताजेर उलयला, मुख्यमंत्री उलयला आनी मुख्यमंत्री जेन्ना उलयला तेन्ना ह्यो गोश्टी आपोआप भायर वतल्यो. एक गोष्ट 100% ह्यातून जो टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसा जे ऑडीट करेक्ट वे करपाक जाय आशिल्लें जे पयलींचो मिनिस्टर आसतना ते सारकें करूं ना अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी घडल्या आनी अश्यो गोश्टी परत घडच्यो न्हय ह्या खातीर पर्यायी मुखार काम कशें करप. टॅक्निकल ऑफिसर नॉमिनेट करता आसतना टॅक्निकल कन्सल्टंट नॉमिनेट करता आसतना तांचो फाटलो इतिहास पळोवपाची आवश्यकता आसा. त्या खातीर ह्यो गोश्टी जर परत घडपाक जायना जाल्यार त्यो गोश्टी त्या तरेन करपाक जाय आनी ताका सगळ्यांनी सहकार्य करपाक जाय. गोयच्या हावसिंग बोर्डाच्या प्लॉटांनी परप्रांतीय येवन बेकायदेशीर रस्ते आणि झाडांची कत्तल करतात असो आरोप आरजीचो आमदार विरेश बोरकार हाणें केला. ह्या सगळ्या प्रकरणांनी मोठे सेटिंग आसा असो दावोय बोरकार हाणें केलो. मंत्री सुदीन ढवळीकारान हे आरोप न्हयकारले. तशेंच ज्यो बेकायदेशीर घडणुको घडल्यात ताची चवकशी सुरू आसा अशी जाप ताणें दिली. जो रस्तो बांदपाचो कोण तरी थंय ट्राय करतालो ताजेर आमी कंप्लेन केल्या, ते स्टॉप केलां आणि ट्रेसपास करचे न्हय म्हणून ते बोर्डूय मारला. जी इन्क्वायरी पोलिसान करपाक जाय ती पोलीस डिपार्टमेंट इन्क्वायरी करता. ती इन्क्वायरी आमी वचून थंय दादागिरी करूं शकना हें मातशें आमदारान लक्षांत घेवचें. कारण पोलिसे FIR फायल केल्ली आसा, पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा आनी पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चालू कंप्लीट जाल्या नंतर ताजेर एक्शन घेवपाची पोलिसांनी आमी ठरयलें. सर इन्सिडंट जाता आख्खे गोंयभरान कितले हावसिंग बोर्डान असले इन्सिडंट नोंद जाल्ले आसा. हावसिंग बोर्ड प्रॉपर्टीन कितले आख्खे गोंयभरान हो पयलो मात सप्लिमेंटरी क्वेश्चन आसा, मिनिस्टरान आन्सर करचो. मातशें ताणें गोंयभर जर खंयी अशे प्रॉब्लेम जाल्या आनी ते टेबल करचे हो एक प्रश्न. आमी प्रत्येक गोष्टीन जे कोण ट्रेसपास करता कितें करता ताजेर पोलीस कंप्लेन फायल करता. FIR फायल केल्या नंतर फुडल्यो गोष्टी जाता आनी पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन जाल्या नंतर तांणी एक्शन घेवपाची आसता आनी त्या प्रमाणे कलेक्टर एक्शन घेतलो. स्पीकर सर हो जो बोर्ड आसा हो ट्रेसपासाचो बोर्ड जेई आसलो हावसिंग बोर्डाचो जेईन हो ट्रेसपास केला म्हणून बोर्ड पुलीस स्टेशनात दिवंक ना. हो हांवें दिला म्हटल्यार हावसिंग बोर्डाचें कितें सेटिंग चालू आसा म्हटल्यार आख्खो गोंयकारांचो जागो आसा हावसिंग बोर्डाचो. हांगाच न्हू सगळे कडेन चालू आसतले. कशें कशें लुटमार करपाचें, कशें स्कॅम करपाचें हें सगळें हांकां खबर आसा. जेई जेन्ना हांव फोन मारता ते फोन घेवपाक रेडी ना. चल्ला कितें कोणीय रस्तो बांदतलो हावसिंग बोर्डाचे आनी तो म्हणटा नो लॉस म्हणटा. रिप्लाय दिल्ली आसा नो लॉस म्हणून. हावसिंग बोर्डाचे भितर कोण येता. हांव सीडी स्पीकर सर हांव उलयतां खबर ना पूण आमदारान चड हातवारे करचे न्हय. कारण हे सभागृह आसा, सगळे भुरगे पळयता, डिसेन्सी दवरून उलोवचें. पोलीस कंप्लेन ताचेर जाल्या, पुलीस इज एक्टिंग ऑन इट. आमी थंय कितें केल्लें ना. पोलीस रिपोर्ट आयल्या नंतर, पोलीस इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आयल्या नंतर कलेक्टराक सांगतले आमी योग्य एक्शन घेतले. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. रोखडेच पळया आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन खंयच वचूं नाका, पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो.